बायणा नुस्त्या मार्केटाची दशा छप्पर फुटला सगळे वाटेया गळटी नगरपालिका खंय मार्केट साफ करपाक सद्दां विसरता नुस्तेकांनी सकाळी स्वता बाजार नितळ करता हळशीक आनी घाणीक विटून खंय गिरायक सुद्दां भितर पाय दिवंक तयार ना पालिके कडेन आपूण आसा म्हूण दाखोवंक खंय ते मार्केटाचें कितें तरी करचें सासांचे बसपाक दिना आनी ती गेट सारकी ना सगळो कोयर आनी गावडो येता तर कोयरा लावून गिराकी बी येना आमकां कोई गिराक लोग भी नहीं आता पूरा तो घाण होइला कोई गले में तने कचरा समझ रहे के कचरा लगे मार्केट के सामने एक गिराक आता नहीं सब उधर 4 लोग उधर 10 लोग बैठते हैं बदरा म्युनिसिपैलिटी बोला तो काम करे तो नहीं काम करके देता है वो लोग म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है पानी बहुत गिरता है पानी नल भी नहीं आ रहा है झाड़ू मारने को भी नहीं आ रहा है कोई बदरा हम लोग सुबह आके झाड़ू मार रहे 2 बार गिर गए हम लोग झाड़ू मार के फिसल के बहुत तकलीफ आ रहा है साल हम लोग को आम्ही मुरगावच्या सीओक मेळे पालिकेन खंय मार्केट जी सुडाक दिला तांचे अजून प्लॅनिंग चल्ला The project is already handed over to G Suda. It is in the planning process and Mr. Ramani has been appointed as a consultant. So we are on this thing. They will take the right steps. So already it's handed over to G Suda for development. Okay. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बेताळभाटी हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यार सद्याक कुसके टमाट बटाट कांदे लोक येतात थोडे बरे कितें हातात लागता ते वेचून व्हरतात कांय जाण कांय घेनासतनाच रिकाम्यो पोतयो घेवन परत चल्ले हॉर्टिकल्चराची गाडी मनात मारता तेन्ना येता म्हूण लोक बोवाळ मारता गाडो चलयतल्यांक कास्तीक आनी लोकांकूय आज सगळं म्हणे मॉर्निंगा शॉपिंगा येयल्लो हिंगा येयलो कडेन सगळो पियाव आख्खो मॅच जालो आसलो पियावूय मॅच जाल्लो बटाटे आनी कॅप्सिकम आनी कॅबेज आनी टोमॅटो तर शॉपिंगा तेका ओनराक विचारलें कित्याक मॅच येतात तेन्ना म्हाका तेंगे लोडिंगा ट्राक केलो तोय मेळ्ळो लोडिंगा ट्राक केलो तेका विचारलें बाबा तुमी स्टॉक कित्याक घाता तेसो पेडे जालो तो म्हणलो ते लोडिंग कोताय तो आमी लोडिंग हाडून घाताय आनी तेंगे लोडिंगा टायमींग आसना आमी आज हांव मॉर्निंग 9 o'clock येयल्लो 9 o'clock ते लोडिंग देंवयताय सो मॉर्निंग 9 o'clock व्हरपाक येता रांदपाक येता कॅबेज बरी ना तुगे टमाटाय फुटलोली आनी पेडे जालो येताय आम वेपार कित मग घेवन खावपाचो तूं म्हाका सांग हितू पयस शारी कोनो पडे ते हांव नको केसो हें कोताय तें हितू तेमता गो तेगे हें बंद आहलोलो तेजे तेम ताका जाय तें हें मारलें लॉसां घायलें तेम ताका हांव म्हणटा तेगे तो फारीक जावचे जाय जाल्यार हे तुमी केसो पियाव घाताय पियाव तो बरो हेच्या जाय बटाट बरो हेच्या जाय बटाट लागून सगलो म्हणून वदत जालो न्ही हें होरें बिरें लागलो न्ही आम खावपा वच म्हणून आमकां बरी मेळोन आमी बरी मेळटा आमी येताले सो आमी आतां थोडे दीस जाले आमी हिंग सोडलां त्या म्हणटा कितें येनाका आमू एज ओनर आतां म्हणटा कितें येनाका आमी ताका सांगलां पियाव तुगे टोमाटां सो कॅबेज बटाटे सो कितें तेंगे बरें ना भेंडे देखून सारके जुनेले आमी खावपा वच न्हू ते आमी कितें कोन्न खातले आमी पयशे फारीक करून वताय न्हू ते गोडे गाडेकारांक लोकां कडच्यान आयकून घेवचें पडटा ते पडटाच वेल्यान बशिल्ले कडेन लुकसाण कुशिल्लो म्हाल हॉर्टिकल्चर परतूय घेना कस्टमर येता तितलो आमी पळयता आमी कितें करपाक पडटा म्हणटा पोतून दे पोतून पोतून रिटर्न करूया आमी रिटर्न करून आमी कितें खातली तें बिजनेस चलयता आमी कितें करूं एक बील बनत जाल्यार ते आमकां दुसरी सेपार घालना माल येता तो आमकां 25 kg बॅग येताय तितले 10 kg ते भाशेन वेस्ट येता तेंक तर सांगिल्लें न्हू ते सांगताय सकाळ चॅक करेन घे म्हणटाय सकाळ गिराकूय आसता ते टायमार सगळें चॅक करूंकूय जायना आनी चॅक केलें जाल्यार दुसऱ्या दिसा तो मागीर माल सगळो पेडे जालो मेळटा तांकां सांगिल्लें देखून नेक्स्ट डे तुमी तो माल व्हराय पत्तो ते रेडी नाय मॉर्निंगू सगळो चॅक कर म्हणटाय तूं 5 बॅग गेले 10 बॅग गेले 10 बॅग कितू वगत तूं चॅक करतलो टायम कितू वयता तूं गिराकूय करूंक पावना टोमाट आयज जाल्यार दुसऱ्या दिसा ती म्हळ्यार काबार पेडे जाता टोमाट सायन्स आमल्यार दिवंक काबार पेडे जाता टोमाटांचो ते कांय रिटर्न कांय व्हरपाक खबर करूं तेजे आमकां ते टोमाटांचे सारकें लॉस पडटा ते इंकून कसलो फायदो ना कितें घेवन कसलो फायदो ना सगळे वेस्टेजाक वयता प्रॉफीट आहा तो एक तर बॅग आमी पिया उगडली तूं थोडो 1-2-5 किलो काड थिंगा आहा लोक दुसऱ्या उगड म्हणटाय हो बरो न्हू म्हणटाय भितर आतां सगळो ओले वेस्ट प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील घेवया कमर्शियल ब्रेक